बरोच तेंप मुख्यमंत्रीपद भुशयल्ल्या स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरांचो हो मतदारसंघ. दुसरे वटेन भाजपाचो गड अशी ह्या मतदारसंघाची वळख. काँग्रेसींतल्यान प्रवेश केल्ल्या बाबूश मोन्सेराताक भाजपान पणजेची तिकीट दिल्ली. देखून उत्पल पर्रीकरान अपक्ष वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. देखून ही वेंचणूक बाबूश विरुद्ध उत्पल अशीच जाल्ल्याचे दिसून आयले. सर एक्साइटमेंट हा काय टेन्शन हा निवडून येवपाचें? टेन्शन निवडून येवपाचें ना. एक्साइटमेंट आहाच बिकॉज दिस इज एवरीवन बेसिकली इज एक्साइटेड. वोटर्स आर ऑल्सो एक्साइटेड नो. दिस इज आफ्टर 5 years दे गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी बेसिकली टू चूज देअर रिप्रेझेंटेटिव्स. सर फाटी एक आतां व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी जाली म्हणजे बिग फायट म्हणटा पळय तशी. पणजेन एका सायडीन उत्पल पर्रीकर एका सायडीन बाबूश मोन्सेरात. सो कितें दिसता लोक वेचून I don't look at any fight. My thing is, for the past 25 years, it has been a Congress against the BJP. I am also looking now, it's a Congress against the BJP and no one else. आणि आय एम हॅपी. रिस्पॉन्सीव बरो आसा. लोकूय व्हडल्या संख्येन पणजेन वोट करपाक येतात भायर. दॅट इज गूड सायन. हांवें तेच अपील केल्लें लोकांक. हांवूच न्हय, सगळ्या गोंयकारांच्या मनान ती यादी अजून आसा ताजी. आनी आय डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस दीस पब्लिकली. थोडे कितें भितर दवरप आसता त्या तसली गजाल. हय ना काय ना, बरें आसा. लायनी लागल्या इज अ गूड सायन. पीपल आर एन्थुजियास्टीक अबाउट voting, which is a good indication.